LPSI दोग जाणां अरेस्ट केल्ले पळय तांकां दोगांयकूय आज कंडिशनल बेल मेळिल्ली आसा. पर्सनल बॉन्ड 20,000 एकट्याक फर्नीश करपाक आनी नॉर्मल कंडिशन्स दिल्ली आसा. आनी कितें जालें आर्ग्युमेंट पयर जाल्ले आनी ऑर्डर रिजर्व ती आज दवरिल्ली. आर्ग्युमेंट अशें आशिल्लें की प्रथमेशान सुसायड पळय कमीट केल्लो तो 25 केल्लो आनी सबसिक्वेंटली ताची बॉडी 27 ऑक्टोबराक मेळिल्ली. रेजिस्टर FIR जाला पळय तो 3 तारखेक जाला आनी ताजे फाटल्यान तांणी 4 तारखेक हे लेडी PSIक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी कंप्लेनंट पळय हातून आसा तो प्रथमेशालो कोण रिलेटीव नाशिल्लो. तातूंत पोलिसूच महादेव नायक म्हणून सोशल मिडियाक कनेक्टेड आसा. तो IRBतलो एक पोलीस आशिल्लो. हाजेर आमी आर्ग्युमेंट्स केल्ले. कोर्ट कन्विन्स जालो आनी आज तांची बेल ग्रांट केल्ली आसा. ओके मॅडम तेंचे अरेस्ट केल्ले ते रातचे केल्ले अशें कितें आयकोंक येता आमकां? अशी म्हाका क्लायंटांनी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की रातचे पोलीस आयिल्ले तांच्या घरा कडेन आनी तांकां रातचे गाडयेन बसयल्ले म्हणून. पूण अरेस्ट तो दाखयला तो 4 तारखेक 4 दाखयला. पूण तांचे फॅमिलीक कळयलां ते 4 तारखेक 8 कळयलां अशें म्हाका ताचे फॅमिलीन सांगिल्लें आसा. मॅडम कंडिशनल बेलान कितें कितें कंडिशन्स घातलेले आसा? एक म्हणजे पर्सनल बॉन्ड 20,000 विथ लायक शुअरिटी एक दिवपाची. मागीर दे कॅनॉट लीव द स्टेट ऑफ गोवा विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. आनी बाकीची नॉर्मल कंडिशन म्हणजे दे कॅनॉट टेम्पर विथ द एविडन्स बी ती नॉर्मल कंडिशनां दिल्ली आसा. ओके 20,000 एकट्याक काय? एक मनशाक 20,000 दिल्ली. ओके ईच. तेंच्यांनी काल सुसायड करपाक जाय अटेम्प्ट केल्लो न्हू अशें न्यूजार आयिल्लें आसा फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान. पूण तें दिसता म्हाका तांणी जेलींत तांकां कितें तरी त्रास जाल्यात. तांणी कोणाचें तरी नांव घेतिल्लें काल निकिता नायक म्हणून ताणें केलें. ओके ना आतां सद्या कंडिशन तेंची कशी आहा? कालच तांकां डिस्चार्ज दिल्लो आसा. आतां ती बरी आसा.